नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। ब्रिटीश नागरिक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिन खून प्रकरणात आरोपी विकट भगत दोशी मडगांव सत्र न्यायालय सोमारा दितलो ख्यास। निकाला उपरांत डॅनियलाची फामील जाली भावूक। म्हादईचे बाबतीत विद्यमान सरकार सपशेल अपेशी। फाटले 5 वर्सात आदोगादांचेर 3 कोटींचो खर्च। म्हादईचो लढो गोंय जिखतले म्हणून सरकाराक करता दिशाभूल। म्हादई बचाव अभियानाची टिका। सुलेमान खानाच्या प्रकरणात डीजीपीचे तोंडार बोट। अधीक्षक काडटलो प्रेस नोट म्हणून जाप। अधीक्षकाचे प्रेस नोटीत सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चौकशेचो आदेश। गोंय आणि कर्नाटकाक जोडपी कारवारचो काळी न्हंयवेलो पूल परतून कोसळ्ळो। फाटले फावट पडिल्ल्या पुलाची दुरुस्ती चालू आसतना परतून घडली घडणूक। धारबांदोड्या पणसुले घरात मेळ्ळें धोकादायक रेडिएशन मशीन। घरात दोबरो मारून 1.5 मीटर जमनीत दवरिल्ल्या मशीन। पोलीस करतात तपास। आणि वीज खात्याची केबलवाल्या आड परतून मोहीम सुरू। थाकाय नाच हेरांसयत जिओकूय सुमार 3.5 कोटींच्या थकबाकीची नोटीस। ई काशिनाथ शेट्टीन धाडल्या कारणे दाखय नोटीस। आता खबरो विस्तारान। ब्रिटीश नागरिक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनाच्या खून प्रकरणात आरोपी विकट भगतका मडगांव सत्र न्यायालयान दोशी थारायलो। भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले। भगताक दोशी थारायले उपरांत डॅनियलाची फामील भावूक जाली। दोन 2017 वर्सा काणकोणा राजबाग आगोंदा हांगासर ब्रिटीश नागरीक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनाचो खून जाल्लो। ह्या खुनाचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पावण्यार गाजिल्ले। ह्या प्रकरणात काणकोण भगतवाड्या वयल्या विकट भगताक अटक जाल्ली। विकट आनी डॅनियली हांच्या दोगां मदीं इश्टागत आशिल्ली। तपासात विकट भगतानूच डॅनियलाचेर पयलीं लैंगीक अत्याचार करून उपरांत ताचो खून केल्ल्याचे निष्पन्न जाल्ले। खून केल्या उपरांत डॅनियलाचो मोबायल गायब जाल्लो। डॅनियलाच्या आंगार ते वेळार 7 घावे आशिल्ले। अशे तरेन डॅनियलाचो भयानक पद्दतीन विकट भगतान खून केल्लो। काणकोण पुलीस स्टेशनाचो तात्कालीन पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी हे अधिकारी म्हूण काम पळयल्ले। शुक्रारा मडगांव सत्र न्यायालयान आरोपी विकट भगताक दोशी थारायलो। भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले। That is murder. He was convicted. On the section of 376, which is rape, he was also convicted. And the matter has been argued on the circumstances for sentencing, whether to the aggravating circumstances and the circumstances to reduce his sentence. And the Honorable Court will decide on the sentence on Monday morning. So what was the section in which he has been, one section 394, has he been acquitted in that or? He has been convicted for 376 and 302. Sorry? Also 201 destruction of evidence. She has confirmed a conviction on 302 and 376. Right? A detailed judgment would be out on Monday morning. So then we will know about the other elements. But as far as 302 is concerned, that was the most serious charge. Under 302, 376 and 201. And sir, And now on the point of sentence, it has been argued that the matter is kept on Monday. Yeah, on sir, 17th. what was the plea to the court after the conviction? Sorry, we have not read the order. I cannot tell you anything. Sorry? What was the plea to the court after the conviction? Plea is a normal on the point of sentence. Today, the famous case of Vikat Bhagat, wherein a foreigner lady was murdered at Deobagh, Kankon, the court has held him guilty for the offences punishable under section 376, 302 and 201 of IPC. Prosecution had led altogether 46 witnesses and it has culminated into the conviction for the case. Now on point of sentence, the arguments on point of sentence were heard today itself and matter is kept on Monday morning for final judgment. Today we got conviction in Vikat Bhagat matter, which was of Kankona police station. So this trial was very prolonged, and in between there was a COVID. At that time there was a break
in the proceedings. And now today finally judgment has come and he has been convicted. कोर्टान भगताक दोशी थारायले उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना जाहीर डॅनियलाची फॅमिली भावूक जाली. We, as Danielle's family and friends, are so thankful to both embassies, public prosecutors, lawyers, and investigating officers involved in our fight for justice. They have treated her like their daughter and have tirelessly fought for her. We are so thankful that their hard work has paid off and that Bhagat has been found guilty of taking Danielle from us. We have lost nearly 8 years of our lives fighting for Danielle, and we are so thankful that we can now start grieving her immeasurable loss. She made the most of her 28 years and lived every day to the fullest. She was so kind and always so happy. She didn't deserve what he put her through. We are so grateful to have been able to be here for the verdict and to see Goa that Danielle loved so much. आयरिश बॅकपॅकर डॅनियला मॅकलॉग्लिन हाच्या रेप आनी मर्डर केसीक जी 2017 काणकोण हांगा जाल्ली तातूंत भितर आयज मडगांव सेशन आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान विकट भगत हाका कन्विक्ट केल्लो आसा. ताका सेक्शन 302 मर्डर, 376 रेप, 201 डिस्ट्रॉईंग एविडन्स ह्या सेक्शना अंडर कन्विक्ट केल्लो आसा आनी हाजी जी पॉयंट ऑफ सेंटेन्स आसा ही सोमाराक एनावन्स जातली. हातूंत भितर टोटल 46 पंच विटनसीस आशिल्ले आनी ही केस जी आसा ही आयवो फिलोमेन कॉस्ता हाणें हाजे अंडर ही इन्वेस्टिगेशन जालें. ताजे नंतर ती राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी चार्जशीट फायल केली आनी आज ते हातूंत भितर विकट भगत हाका कन्विक्ट जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या नव्या दाव्यांचेर डीजीपी आलोक कुमाराचे तोंडार बोट. उत्तर गोंय अधीक्षक प्रेस नोट काडटलो म्हणून जाप. अधीक्षक अक्षत कौशलाचो सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चौकशेचो आदेश. जमनी हातासपाचे प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खानाच्या नव्या दाव्याचेर डीजीपीचे तोंडार बोट. बुधवारा कोर्टात हाडिल्ले कडेन मिडियाक पळोवन सुलेमानान आपलो पयलो व्हिडिओ खरो आसलो, दुसरो व्हिडिओ गन पॉयंटाचेर शूट करून घेतिल्लो म्हूण दावो केल्लो. दुसरे दिसा जाचें नांव सुलेमान घेता तो म्हापशेचो आमदार आनी गोंय विधानसभेचो उपसभापती जोशुआ डिसोजा पणजे मुख्यालयात पाविल्लो. आपूण वैयक्तीक कामा खातीर डीजीपीक मेळपाक आयिल्लो म्हूण जोशुआन दावो केल्लो. शुक्रारा डीजीपी म्हणटा जोशुआची खंय ती सदिच्छा भेट आशिल्ली. फाटल्या 3 दिसांत तिगाचे 3 वेगवेगळे दावे. पयलींचो व्हिडिओतून आरोप केल्यात एमएलए चेअरमॅन ते खरे जोशुआ आसलो तेन्ना जोशुआ आसलो. काल सुलेमानान परत एकदा तुझे नाव घेतलं. सुलेमान सिद्दीकीन सर तुमचे परत एकदा नाव घेतला. मग तुम्ही ते का विचारात नो. आय हॅव नथिंग टू से विथ रिगार्ड्स टू दिस. आई एम नॉट इन्वॉल्वड विथ दिस पर्सन. जोशुआ भी आपसे मिलने के लिए आए थे. वो एक पैसे कटसी कॉल थे. दूसरा ये है कि एसपी नॉर्थ सुलेमान सिद्दीकी के मैटर में अभी प्रेस नोट जारी कर. नहीं सर, अभी गोवा बोर्ड का डेलीगेशन आया था आपके पास, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो एक हमें क्या कहते हैं वो दिया है बेसिकली जिसको कहते हैं सर आपका रिक्वेस्ट लेटर है. तो वो तो ऐसे सिलसिले में आए थे पर उन्होंने डेलीगेशन के तौर पे मिलके एक उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है. तो वो ठीक है, वो डेलीगेशन का सर एक ही बात हो गया कि बात सुन लो. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एसपी नॉर्थ इसके बारे में एक प्रेस नोट बहुत जल्दी आप लोगों को डिटेल आपको. सिद्दीकी ने बोला था एसबीआई गन पॉइंट पे आपने किया था वो सही बात है सर. और इवन उसने आरोप किया कि इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया गया है करके. उसके बाद आप कहना चाहेंगे एसपी नॉर्थ अभी आपको देंगे. मजगती डीजीपीन सांगिल्ले प्रमाण उत्तर गोंयचो एसपी अक्षत कौशलान प्रेस नोट काढली. सुलेमानाचे दावे तथ्यहीन आसात अशें पोलीस म्हणटात. तशेंच कोर्टात व्हरतना सुलेमानान मिडियाक जाप दिल्ली त्या वेळार वांगडा आशिल्ले पुलिसांचे चौकशेचो आदेश अधीक्षक कौशलान दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय आनी कर्नाटकाक जोडपी सदाशिवगड कारवार वाठारांतलो काळी न्हंयवेलो पूल परतून कोसळ्ळो. फाटल्या ऑगस्टांत हो पूल कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत खात्यान ताचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें. आतां परतून तोच प्रकार जाल्ल्यान नव्या पुलावेल्यान प्रवाशां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां.
धारबांदोडे पणसुली एका घरात मेळिल्ल्या धोकादायक रेडिएशन मशिनाक लागून बरोच बोवाळ जाला. घराच्या आंगणात 10 मीटर खोल खड्ड्यात हे यंत्र लिपोवन दवरिल्ले. हे घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलिसांनी धांव घेत ह्या प्रकरणाची चौकशी केली आनी मशीन जप्त केलें. धारबांदोडीच्या पणसुली हांगा भाड्याक घेतिल्ल्या घरांत धोकादायक रेडिएशन मशिनाचो सोद लागिल्ल्यान पुराय गांवांत भयभीत वातावरण. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घराच्या आंगणात खंय 10 मीटर खोल खड्ड्यांत हे यंत्र लिपोवन दवरिल्ले. हे मशीन खंय ते सदां कामाक वतना व्हरताले, मात आयज ते व्हरपाक विसरले आनी कुशीक आशिल्ल्या गॅरेजीन रेडिएशन पास जाल्ल्यान तांकां दुबाव आयलो आनी तांणी रोखडेच पुलिसांक कळीत केलें. पुलिसांनी ताबडतोब धांव घेत वाठार सील केला. हे घडणुकेची फुडली चौकशी सुरू आसा. It's used for the welding inspection. So normally the residential area दवरपाक allowed ना. So it will be used in the industrial areas. Otherwise तेका म्हणटात pit room. It's stored in the pit room. तर normally residential तेतून यूज करपाक शकना, otherwise दवरूय शकना. It's illegal. वेल्डिंग जे असता, वेल्डिंगाचो जो पार्ट आसा पळय तो रेज पास जावन तेगेलो इन्स्पेक्शन म्हणजे आमगेले झेरॉक्स कशे मशीन येता, अदरवायज रेज कशे पास जातात, बट ते कितें लोखणाचे रेज पास करतात. लोखणांतल्यान रेज पास जातात. हे लोखणाचे जे व्हडले व्हडले येता, इवन ब्रिजीस, अदरवायज जे बार्ज बिर्ज आसता व्हडल्यो व्हडल्यो. सो रेसिडेन्शियल एरियान हे अलाउडूच ना. मशीन दवरप व्हेरी इलिगल. ओके. कितें म्हणटा ताका, कितें जाणा तूं? स्पेसिफीक रेडिएशन मशीन. रेडिएशन म्हणल्यार कित्याक सांग, लोखण पास जाता जाल्यार आमच्या बॉडींतल्यान पास जाल्यार कितें जावं शकता. ओके. ही एक भोव गंभीर गजाल. हे मशीन हांगा कित्याक हाडले, खंयच्या हेतून ते लिपयले, ताची पुराय चौकशी जावंक जाय. तशेंच घर मालक आनी भाड्याच्या घरांतल्या लोकांची पुराय चौकशी करची, अशी मागणी धारबांदोडचे सरपंच बालाजी गावस हांणी केला. लोक हांगा रावता, पुलीस रेडिएशन सुद्दां जडना, तेन्ना हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता ह्या घर मालकाक आनी तांकां जाता तितले बेगीन तेची कारवाय जावपाक जाय. आनी कितें दवरला पळय हांगासर ते पुलीस सुद्दां व्हरोंक शकना खंय, अशें मनीस कितें ते फायर ब्रिगेड बी येवपाक जाय खंय. कसले म्हणजे इक्विपमेंट दिसता जे जमनी पोंदाची दवरला ताणें ते? पळय तुमी आतां पळयलां ते जवळ जवळ 1 मीटर खोल बेतो घालून दवरला. ते आमकां म्हणजे पळयल्यारूच ते मशीन कितें भयानक कशें आसा. पण कित्याक लागून यूज बीन करता म्हणून कितें सांगता? वेल्डिंग इन्स्पेक्शन करता खंय ते. म्हणजे रेडिएशन ते खंय रेजिडेन्शियल एरियेन दवरपाक अलाउडूच ना सांगपाचें म्हणटा. रेंटल रूम न्हू, रेंटल रूम. पूण ह्या सरकारान पोलीस व्हेरिफिकेशन केला म्हणटा न्ही सगळें, हेंचें पोलीस व्हेरिफिकेशन जावना तेन्ना ह्या एका घर मालकाक सामकी मोठी फायन पडपाक जाय आनी तांकां पडपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. वीज खात्याच्या खांब्यांक केबल बांधिल्ल्यान जिओक 3.45 कोटी जाल्यार ब्लिट्स ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घाला. वीज खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. तातूंत 15 दिसां भितर लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात. आम्ही एक पब्लीक नोटीस घातलेली 4 तारखेक 3 तारखेक, तातूंत आमी म्हणलेलें 10 दिसांचो टायम दिल्लो. आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेईंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या, पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज ऑफ 5 years नियरली अँड मोर दॅन दॅट. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आमी order मारल्या dismissing their applications. All their licenses have been their permissions for NOC and permissions for this has been to lay cables overhead has been dismissed because there is no tani कांयच ते as per sections tani 15(3)(9)(6)(4)(2) यांच्या प्रमाणे ताणी कांय करूंक ना. आनी ताणें रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन. आनी जियोक आनी अशें कोणाक जियोक आमी आतां जियो हॅज बीन ऑर्डरान जियोक 3.45 lakhs रुपीज हें दिला रेंटल आनी हें कंपन्सेशन फॉर 5 years. आनी GT म्हणून कोण तरी एक आसा आतां हांगाचो वास्कोचो, ताका आमी 1 crore 80 lakhs दिला. सो बिट्स ग्लोबल टॅक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेंपल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या, फायन दिल्या. आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची सपोज सेपरेट काडल्या पेनल्टी, ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतल्या.
कुडचडीच्या रेल्वे स्टेशनाकडेन बांदिल्ले गटार उक्ते दवरल्यात म्हणून थंयच्या वेवसायिकांनी कागाळी केल्या. तशेंच गटारांनी घाणेरें उदक सोडिल्ल्यान वाठारांत वास मारता. हाची दखल घेवन कुडचडे काकोडा पालिकेन संबंदीत प्रकाराची पळोवणी केली. बेगोबेग हो प्रश्न सोडोवपाचें पालिकेन आश्वासन दिलां. आम्ही इन्स्पेक्शन केला ह्या जे गटाराचे कॉन्ट्रॅक्टर घेऊन जी आणि शिवा आशिल्लो विथ वॉर्ड कावन्सिलर तशेंच वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर जेन्ना आमी विजीट केल्ली रिगार्डींग काम कशें चालू जाता तें कित्याक म्हाका ती कंप्लेनी आयल्यो शॉपाऱ्यांच्यो कितें वास येता बी सो ते ओपन आसा सो कितें आसा एक गटार इतले खूब वर्सांची हो इश्यू आशिल्लो कित्याक हे हांगा बाजारांत कितें हांगा उदक पडटालें कित्याक हो एक गटार कावन्सिलर एकदम मुखार सरून ताणें काम एक्चुली फुडें व्हेलां आनी काम ताका सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक तो सांगता सांगे 1 म्हयन्यात जर आपूण सगळें काम पूर्ण करता ताका सांग कितें टायम बींग हे जे ओपन दवरल्या ते स्लॅब जाल्यार क्लोज करपाक सांगला सो देट टायम तुका इतको त्रास जावपाक जायना म्हणटा दुकानकार सो तो फाल्यां मागीर स्लॅब घालतलो एकदा तरी कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केलो हा की जातकी बेगीन काबार करून लोक सफर जावपाक जाय सो ताणें टायम दिलो हा लायक 1.5 मंथ तरी लागतलो बट बिफोर येयला 1.5 मंथ म्हळ्यार आनी तांकां सांगलो हांव वास येता तांकां स्लॅब्सान ते कवर करतलो. कितलीशी एरिया आसा ती 20 मिटर्स घेता आनी कोणाले तेंगे शॉप सांबाळून सारकी तांकां ग्रायंडरान कट घालून दिला आनी ते भितर तेंगे कितली लांब आसता म्हणटा ड्रेनेज कितली लांब आहा ती म्हाका तितली अंदाज ना इंसान ते नागवेकर टू ते फ्रूट शॉपाक वचून टील बेनिफिट टील द रेल्वे स्टेशन पावसा पयलीं जातल्यो पावसा पयलीं जातली मॅक्सिमम आमी फास्टस्ट ट्रॅकाचे आमी स्टार्ट केलो. पंडित प्रभाकर कारेकारांच्या शोकसभेचे आयोजन करून कला संस्कृती संचालनालयान श्रद्धांजली भेटयली. नामनेचे गायक गोंयचे सुपूत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकार वयाच्या 80व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. आपले पुराय जिवीत संगीत आणि कले खातीर ओपपी गोंयच्या सुपुताक कला संस्कृती संचालनालयान श्रद्धांजली दिली. पंडित प्रभाकर कारेकर हांच्या शोकसभेचे आयोजन करून कला आणि संस्कृती संचालनालयान पंडित प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली भेटयली. नामनेचे शास्त्रीय गायक आणि गोंयचे सुपूत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर वयाच्या 80व्या वर्सा बुधवारा रातीक संवसाराक अंतरले. शास्त्रीय गायन, मराठी नाट्यगितां, कोंकणी तशेंच हिंदीच्या गायनांतल्यान तांच्यांनी नामना मेळयल्या. आपले पुराय जिवीत संगीत आणि कले खातीर ओपपी गोंयच्या सुपुताक कला आणि संस्कृती संचालनालयान शोकसभेचे आयोजन करून श्रद्धांजली भेटयली. गोंयचो एक महान सपूत पंडित प्रभाकर कारेकर जाणी संगीत मळार जायती नामना जोडली. शास्त्रीय संगीत आसत, नाट्य संगीत आसत आनी आमी ल्हानपणासान तांचे अभंग आसत, नाट्य संगीत आसत आमी आयकतात आनी आज हे महान अशें व्यक्तिमत्व आमचे मदल्यान देवा घरा गेला आनी तांकां आर्गां दिवं आयची शोकसभे हे आयोजन आमी केल्लें आसा. आमी हालींच 2021 गोमंतक विभूषण एवॉर्ड जाका आमी दिलो 2023 सो ते म्हणजेच आमचे पंडित प्रभाकर कारेकर सर हे काल पयर निवृत्त जाले आनी तेंचे काल तेंचे फ्युनरल जाले आनी आयज आमी हांगा तेंचे शोक सभा ही ऑर्गनायज केल्ली आसा. कला आणि संस्कृती खात्यान आयोजित केल्ल्या ह्या शोक सभेक सगळे मान्यवर, रसिक मित्रांनो, आदरणीय पंडित प्रभाकर बुवा कारेकर हे गोंयचे आमचे येदे मोठे कलाकार. ही सबंद गोंयान तांचो जो आवाज आसा पळय हो काळजाच्या हृदयाच्या भितर कोरलेलो आसा, वचूं शकना. खरें सांगता तुमकां आयज काळजांतल्यान दुख्ख खूब जाता. निमाणे पर्यंत ताज्यो आमी बैठकी हांगा पणजी सुद्दां जाल्ली ती पळयल्ली आहा कला अकादेमी. त्यामुळे मोठो कलाकार आमचो गोंयचो आनी हांव खरें म्हणजे अभिनंदन करता कला आनी संस्कृती खात्यान ताबडतोब ताजो विचार केलो आनी ताका ही शोक सभा
आयोजीत केली हे मोठे कार्य कला आणि संस्कृतीन केल्ले आसा त्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे मतदारसंघात खुबशे प्रकल्प अर्दवट आसात. सिवेज प्रकल्प, बस स्टँड, रवींद्र भवन, उदका पुरवण तशेंच हेर अर्दवट आशिल्ले प्रकल्प पुराय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां अशें कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान सांगलें. कुडचडे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचो नियाळ घेवपा खातीर मंगळारा आल्तीन पणजे हांगा बसका जाल्ली. ह्या बसकेक मुख्यमंत्री, आमदार तशेंच वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी हजर आशिल्ले. खुबशे अशे जशे 90/10 विशय आशिल्लो आनी खुबशे विशय आशिल्ले कुडचडे वयले ते प्रोजेक्ट चालू केल्ले ते इनकम्प्लीट आसा जशे स्विमींग पूल बाकीचे. सो एक जॉयंट मिटींग हांव लास्ट सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो कर म्हणून. सो कांय कारणान डिले जाली ती पयर जाली आनी तांकां गायडन्स दिलें अशें म्हज्या हॉस्पिटलाचे. सो दे आर मुवींग अ फायल टू टेक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे आमकां जाय. सॅलरी देखून सीएमान तांकां सांगलें 2 लाख रुपया घालून स्पेशलिस्ट कन्सल्टंट म्हणजे ऑर्थोपेडीक मागीर तुजो गायनोकॉलॉजिस्ट मागीर तुजो एनेस्थेसिस्ट 5-6 आमकांच न्ही आख्खे गोंयभर ते आतां मूव करता फायल आनी दे वील कम टू एडवर्टायजमेंट. सो आमचे भितर तें अशे खुबशे इश्यू आशिल्ले म्हाका दिसता ते रिजॉल्व करपाक सीएमान पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दवरलेलो आसा. आतां ते फॉलोअप करून हांव करून घेवपाक रवींद्र भवन मागीर बस स्टँडाचे मागीर ते सगळे रवींद्र भवन, बस स्टँड, स्विमींग पूल, हँडलूम सेंटर हे सगळे जे कुडचडे वयले विशय डेव्हलपमेंट विशय घेतले हे फुडें व्हरपाचें काम पॉझिटिव्ह एश्युरन्स दिल्लें आसा सीएमान. सो आतां फुडले 1-2 म्हयने फॉलोअप करून ते पॉझिटिव्ह आउटकम करपाचें करता. तशें आज विश्वजीत बाबर आमकां सीएमान हांगा हो बिल्डिंगा खातीर खुबशी हेल्प केली. आज 90/10 आमी कंप्लीट जाता. तशें बाकीचे आतां फॉलोअप करून कंप्लीट करपाचे विशय घेतले. जशें हॉस्पिटल आमी केला ओटी चालू जावपाक जाय. सो हो विशय सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिला आनी रिग्रीड तातूंत 90,000 कोण स्पेशलिस्ट येना ताका पयलीं खबर नाशिल्ली. सो आतां ताका सगळें कळ्ळां. सो 2 lakhs रुपीज कॉन्स्टिट्यूट सॅलरी टील द रेग्युलर पोस्ट फील्ड तो एडवर्टायजमेंट येतलो. साखळीत बेकायदेशीर बांदकामाक वाव दिवचे ना आनी बेकायदेशीर रितीन गटारांत हळशिकावणे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशे थाराव शुक्रारा जाल्ले सांखळे नगरपालिकेच्या सर्वसामान्य बसकेक पास जाले. तशेंच सांखळे खातीर बायोमिथेशन प्लांट प्रकल्प फायद्याचो आसतलो अशें सांखळे नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगलें. म्हणजे हेच्यान फुडें पयलीं सुद्दां आमी एनी इल्लिगल स्ट्रक्चराक कसलोच एनओसी दिवना आनी हेच्यान फुडें सुद्दां कसलोच एनओसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑर वॉटर कनेक्शन जर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा जाल्यार आमी कसलेच दिवचे ना. सो कोणें कसलो वेव्हार करतना आपूण स्वता चॅक करून ते करचे. हेच्या फुडें ते दिवले वयचे आनी हेच्या पयलीं दिल्ले आसलेले. दुसरी गजाल म्हणजे आमी मेन म्हणजे आयज बायोमिथिनेशन प्लांटाचे स्टेजीस सगळो खंय पर्यंत पावला तो पर्यंत आमी तेजे डिस्कशन जालें, तेजे भासाभास जाली. बायोमिथिनेशन प्लांट वील बी अ बीग एसेट फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर द ऑनरेबल गायडन्स ऑफ ऑनरेबल सीएम सर. सो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो. म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो आमचो ओलो कचरो सुको कचरोचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेजे ट्रिटमेंट सच अ ट्रिटमेंट की तेजे इट वील बी कन्वर्टेड इन टू द फॉडर आनी इट वील बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो एक बरो आमचो मोठो तो अचिवमेंट आसलो तो आमच्या पायपलायनान आसा तेजें डिस्कशन जालें. तेज्या फुडें आमी आतां हेज्या फुडें आमचो जो सोपो आसा जो कर आमी वसुली करता तो आमी आउटसोर्स करतली. तो एक आमचें डिसिजन जालें. आनी तेच्याच बरोबर आमी MSW म्हणजे जे आमचे डेली वेजीस वर्कर आसा ते आमचे वॉर्ड वायज म्हणजे 1 to 6 वॉर्ड जे आसा ते प्रात्यक्षीक बेजिसा खातीर पयलीं आमी आउटसोर्सिंग करपाचो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा विदाउट अफेक्टींग आवर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एम्प्लॉई. तो एक आमचो डिसिजन जाल्लो आसा. आनी स्वच्छतेच्या बाबतींत आनी काय रेव्हेन्यू जनरेशन ऑफ द सांखळी म्युनिसिपल कावन्सील हाजेर बरी एक भासाभास जाली आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी बरोच ताका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज आमचो फुडले नेक्स्ट फायनान्शियल अप्रुवल आसतलें. आनी मेन म्हणजे आमचे STP बिकॉज तुमी पळयता आसतले की सद्या टॉयलेट्स सेप्टीक टँक्स बिकॉज थोडी आमची देसाई नगर जावं किंवा खुबशा वाठारांनी खडकाळ जमीन आसल्या कारणान STP हॅज बिकम अ मेजर प्रॉब्लेम. उदक जिरना आनी ताका पब्लिकूय कांय करूं शकना. सो ऑनरेबल सीएमाच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी STP एक्सटेंशन होता. ऑलरेडी फेज 1 इनकम्प्लीट आसलेलो. सो पुराय सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर STP येता. म्हणून त्याच बेजिसाचेर आमी एक रेझोल्युशन घेतला की हेच्या फुडें जे मल्टी स्टोरेज कमर्शियल बिल्डिंग्स येता तेंचे आयदर दे हॅव टू हॅव देअर ओन STP प्लांट और दे हॅव टू हॅव अ कनेक्शन फॉर द STP प्लांट. कारण मागीर हेच्या फुडें जे उदका गटरां जी रस्त्यार व्हांवतात तेजे मोठे मोठे प्रॉब्लेम आसा ते येवचे ना. सो हेन्सफोर्थ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां खातीर स्वताचो STP प्लांट आसचो किंवा STP प्लांटाक कनेक्शन आसचें त्या शिवाय तांकां आमी ऑक्युपन्सी किंवा लायसन्स दिवची ना. हो एक मेजर आमच्या सांखळी म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतला.
केंद्र सरकारान बिरेस्तारा मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. 9 फेब्रुवारीक मुख्यमंत्री एम बिरेन सिंग हांणी राज्यपाला कडेन राजीनामो सादर केलो. राज्यात 21 म्हयन्यासावन म्हळ्यार 3 मे 2023 सावन चालू आशिल्ल्या वांशीक हिंसाचारांत 300 परस अदीक जाणांक मरण आयलां. ताका लागून बिरेन सिंग हाचेर राजीनामो दिवचे खातीर खूब चापण आशिल्ली. विरोधी पक्ष लेगीत ह्या मुद्द्याचेर एनडीएचेर सेगीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताले. उत्तर गोंयांतली 255 शेकांतली 108 शेकां दुसऱ्यांक चलोवपाक दिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. पर्यटन खात्यान सुमार 35 शेक दोनयांक नोटीशी जारी केल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. फाटल्या म्हयन्यांत हरमला शेक कर्मचाऱ्यांनी मारपेट केल्ल्यान एकल्याक मरण आयिल्लें. हे फाटभुंयेर शेकांच्या परवाने तशेंच हेर गजालींची तपासणी करपाचो निर्णय पर्यटन खात्यान घेतिल्लो. फाटल्या म्हयन्यात हरमलाक जे शेकार एका मारपीट प्रकरण जालें आनी तितून एक मनशाची हत्या जाली, त्याच फाटभुंयेर काल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन एक विधान केल्लें आसा. तो अशें म्हणटा की दक्षिण गोंयान पर्यटन वेवसाय जो आसा तो बरे पद्दतीन चलता आनी तेच उत्तर गोंयाचो जो पर्यटन वेवसाय आसा हेचेर खंय तरी कंट्रोल दवरपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधान केल्लें आसा. तेणें अशें म्हटलेलें आसा की बिचा वयली सेक्युरिटी वाडोवपाक लागून जी कोस्टल एरिया आसा गोंयभरची जी कोस्टल एरिया तेजी सेक्युरिटी वाडोवपाक लागून तेणें मुख्यमंत्र्या कडेन खंय एक्स्ट्रा पुलीस फोर्स जाय अशी मागणी केल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर ताणें सांगलेलें आसा उत्तर गोंयांत 255 शेकांतले 108 शेक मूळ मालकान सोडून तेणी दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्ले आसात आनी तितूंतले 35 शेक मालक जे आसात तांकां नोटीस काडलेली आसा अशी ताणें तितून म्हायती दिल्ली आसा. सो फाटल्या म्हयन्याक हरमल हांगा जाल्ले खून प्रकरण आनीक ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेचेर हें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो